सायबर क्रायम प्रकरणातलो दुबावित आरोपी देव चोडणकराचेर अन्याय जावचो ना अशें उतर डीजीपी टी.एन. मोहनान सोमारा समाज वावुरप्यांक दिलें. देवूक अटक करची काय ना हाचो निर्णय ताची जबानी घेतल्या उपरांतच जातलो अशें डीजीपीन आमदार विजय सरदेसाय आनी हेरांक सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आड शेरेबाजी केल्ल्यान पुलिसेन देव चोडणकरा आड गुन्यांव नोंद केला. देवून आतां अटकपूर्व जामिना खातीर हायकोर्टांत अपील केलां. आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर समाजीक वावुरप्यांनी सोमारा डीजीपी टी.एन. मोहनाक मेळोवन देव चोडणकराचेर अन्याय करचो न्ही अशी मागणी केली. तांचे वांगडा आयरिस रॉड्रिक्स, निळकंठ हळर्णकर, स्वाती केरकर आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. So we have told the police that try to remove the stigma that comes with this action on Narendra Modi, more because he is about to swear himself in. So before he swears himself in, let us finish this controversy. And we have said that if the police go too much ahead with this, that we will file a series of cases on BJP people and check their IP addresses. We have been the target of hate mails and all these Facebook attacks continuously. दुबावित आरोपी रोखडोच पुलिशेक मेळून निवेदन दितलो अशें आयरिस रॉड्रिक्सान सांगले. The SP crime Karthik Kashyap is out of station. He is expected this afternoon. So once he is back this afternoon, a time will be fixed when Devu Chodankar will appear before the crime branch and give his statement. Now they have all understood how politically motivated this whole case is, and I am sure Devu Chodankar will get justice from the DGP and the DIG. देव चोडणकराचेर अन्याय करचे ना अशें उत्तर डीजीपी टी.एन. मोहनान दिला. उनको ये अप्रहेंशन है कि भाई उनको आते ही अरेस्ट कर देंगे, या उनको ये अप्रहेंशन था कि उनके साथ बदसलूकी होगी. हमने तो उनको यही कहा है कि भाई वी विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन फ्रीली और फेयरली. तो वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, वो उनका भी जिम्मेदारी बनता है. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. गोंयच्या खाची कोनशांनी फुटबॉल फुलचो म्हूण गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलान सुरू केल्लो वावर नेट ठरता. आयतारा सांजे जाल्ल्या फुटबॉल महोत्सवांत केपें, पाड्डें, कुळें आनी सांखळेच्या भुरग्यांनी बरे पैकी कामगिरी दाखोवन इनामां जोडलीं. बांबोळे एथलेटीक स्टेडियमार जाल्ल्या महोत्सवांत 300 वयर भुरगीं आशिल्लीं. इतल्याने खबरांचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.